आगोंद आनी गालजीबाग दर्यावेळेर 24 कासवांनी मेळोन 17 घोट्टेरांनी 570 तांतयां घातल्यात। ऑलिव्ह रिडले कासव संवर्धन मोहिमेक यश आयिल्ल्यान राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी समाधान उक्तायला। 8 दिसां पयलीं 6 ऑलिव्ह रिडले कासवांची पिलां रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दर्यांत सोडली। 31 डिसेंबराक ह्या हंगामातलो पयलो कासव दर्यावेळेर आयलो। ताणें 118 तांतयां घातली। जानेवारीचे 3 तारखेर 2 कासवांनी 90 तांतयां घातली। उपरांत बिरेस्तारा रातीकडेन आनीक एका कासवान 118 तांतयां घातली। बारसे रान खात्याच्या अधिकाऱ्यान हे विशीं म्हायती दिली। सुरवातेक दर्यावेळेर येवन तांतयां घालपी कासवांचो आंकडो सामको उणो आशिल्लो, पूण उपरांत मात हो आंकडो वाडलो। कांय कारणाक लागून ऑलिव्ह रिडली कासवांचो तांतयां घालपाचो सीझन उसरान सुरू जाल्लो, देखून पर्यावरण मोग्यांनी चिंता उक्तायली। पूण आतां चडांत चड कासवांनी तांतयां घातिल्ल्यान तांणी समाधान उक्तायलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।